कोणें कितें मिसकम्युनिकेशन केलें कित्याक सगळे लेबरांक हांवें म्हज्या चेंबराक आपयल्ले चीफ ऑफिसर आशिल्ले सगळे कावन्सिलर आशिल्ले चडशे कावन्सिलर आशिल्ले एनी आशिल्लो आनी ताका हांवें लेबरांक विचारलें तुमकां कोणें तांकां बोला आमकां कोणें तरी भडकयल्या हांव तें नांव सांगना सारकें मरे आमी ताणें नांव तांणी सांगलां आमकां कोणें तरी भडकयलें आनी आमी त्या दिसा स्ट्रायक केलो म्हणून नॉर्मली कशें आसता डेली वेजीसचे वर्कर आसा पळय तांकां ऑलरेडी टेम्पररी स्टेटस लागला टेम्पररी स्टेटसाचो टोटल आमकां अजून ते तांचे हें सगळें तयार करता म्हणजे खंयची एक हें तयार केलें म्हणटा ताका मातसो सगळें इम्प्लिमेंट करपाक मातसो वेळ लागता सो गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केला अमके डेटी पासून म्हणजे गेल्ले देड म्हयने 2 म्हयन्या पासून तांकां टेम्पररी स्टेटस त्या डेटींतल्यान तांकां तें सगळें लागू जातलें जरी ऑर्डर समज लेट आयली आतां डेली बेसिसची ऑर्डर आसा डीएमएन आमकां कितें म्हणलें ऑलरेडी तांकां टेम्पररी स्टेटस डिक्लेअर केले कारणान तांचें एक्सटेन्शन आमी ऑर्डर करपाची गरज तरी आसा डीएमएन कशें आसता वर्सा एक ताचे डेली आसता ही फायल परती डीएमए यूडी सेक्रेटरी मुगता यूडी सेक्रेटरी मिनिस्टरा मेळटा पर्सनला वयता फायनान्सा वता पर्सनलाच्यान फायनान्साच्यान ती फायल क्लियर जाले कडेन सगळें तांकां पयर लेबर हाडून दाखयले कडेन आसा तांकां कोण तरी भडकयता की ऑर्डर ना कामां येनाकात ऑर्डर ना कामां येनाकात कळ्ळें न्ही अशें जावपाक शकता हाजे पयलीं इतलीं वर्सां ऑर्डर नासतना काम केलें ना ऑर्डर येतली ती बी तांकां फाटल्या डेटीनच मेळटली अशें न्ही की ऑर्डर आतां येवना म्हणल्यार आयचे डेटीन फाल्यां ऑर्डर मेळची ना म्हणजे फाटल्या डेटीन मेळटली इश्यू कित्याक करपाक तांणी सांगलां मरे आमकां प्रॉब्लम ते कामां लागले मरे आतां काल जे 12 वर्करान केलें नाट्य केलें तें सारकें आमी तांचेर एक्शन घेतलें आमी शोक नोट इश्यू केलें तांणी सारकें 12 कोर्टांतल्यान जे कोण 12 वर्करांक ऑर्डर दिल्या ते कामां येनाका म्हणून ते कामां आयले सकाळ फुडें गॅरेजीन बोट मारलें कामां आयले म्हणून बोट मारले तांणी बोट मारले आनी दीसभर कामां येना म्हणून एक जाग्यार बसून रावलें हें सारकें हें कायद्यान बसता हांवें तांकां बारीक जाणां आपण विचारलें तुमी कामां येना तुमकां ऑर्डर ना मरे 12 आमच्या कोर्टाच्यान तांकां 12 जाणांक परमनंट कर म्हण दिलां फॉर्मेलिटी म्हणजे आज कोर्टाची ऑर्डर येयली आनी फाल्यां जाता अशें पळोवपा नाका प्रत्येक 12 जाणांचे बाबा तेंचे पगार कितलो जाता तांकां त्या डेटी पसून आमकां सगळो पगार दिवपाक जाय तेजे सगळे क्रायटेरिया चालू आसा सो ऑफिशियल प्रोसिजर काही टायम उरता थोडे इश्यू करपाक लागून इश्यू करता ताका लागून हांवें पयर खंबीरपणे सांगलां हांव आलतू फालतू इश्यूचेर हांव बँड जावपाचो ना कोणें कितलेंय भडको कोणा लास्टाक खरें तें खरें उरता बंडलय कुशीन उरता सारकें मरे आतां जे काही लोक इश्यू करता पळय तांणी खुबशे इश्यू घेतले मरे एक तरी इश्यू रिजॉल्व केला हय आतां तुमकां ताज्या वयर सांगता हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या पळय 12 जाणां फिक्स केल्या पळय हाजी बेस कितें फिक्स करपाची तांकां कोणें उपकार करूं ना तांकां फिक्स करपाक कोणें उपकार करूं ना तांचे ते कोर्ट ऑनरेबल हायकोर्टान म्हणलां तांकां फिक्स करपाक युनियनान जो सेटलमेंट केलो पळय युनियनान त्या सेटलमेंटा आधाराचेर आतां ते युनियना सगळो तांकां 12 जाणां घेवपाचें म्हणून केल्लें खंय तर तें डीएमएक पुरो त्या टायमार पेंडींग उरलें डीएमएन जे धाडलेलें पळय आमी करून सेटलमेंट तांकां घेवचें म्हणून ते थंय पेंडींग उरलें हाजो अर्थ कितें म्युन्सिपालिटी गाळी मारपाचें ना कोणें तेंच म्हणटा एक्चुअली दिंडे ताणें पर्टिक्युलर दिंडेचो कितें चूज कित्याक केलो सारकें प्रसाद जालें ताणें काम बंद करपाचें दिंडे इंटेन्शन पळया मरे तुमी इंटेन्शन पळयात हांव रिक्वेस्ट करता हात जोडून प्रसार माध्यम सत्य आतां दोळे म्हाका पब्लिकेचे दोळे मुखार हाडात दिंडेच्या दिसा कित्याक ताणें कामां वचून रावले म्हणजे एक लोकांक सिग्नल करया दिंडे दिसा घाण जावनी आनी पळय आमी सगळी मडगांवची घाण दिंडे दिसा उरली तुमी चिंतपाची गरज आहा कोण दिंडे दिसा म्हणून हेजे पयलीं तुमी कमी जाता आयची मिटींग आसली कितें जालां डिस्कस आयची मिटींग एक आमची हें आशिल्लें शिगमो कमिटी करपाची शिगमो युनिव्हर्सिटी डिसिजन घेतला की मडगांव शिगमोत्सव समितीच्या नांवान शिगमो करपाचो एक्स ऑफिशियल चेअरमॅन आसतलो मागीर आमी कमिटीची निवडटले मडगांव शिगमोत्सव समिती दुसरो आशिल्लो आमी जो आमचो एडवोकेट म्युनिसिपल एम्पॅनल आशिल्लो RM लोटलीकर तो एक्सपायर जालो आनी ताजी केसी ताजो भावाचो चलो बोरकर म्हणटा तो भावाचो चलो तोच केसी सगळे तोच हँडल करता पूण ताणें रिक्वेस्ट केल्लें की आपल्या त्या पॅनलाची आनी आमी केसी RM लोटलीकर पूण ताजो एसिस्टंट तो केसी सगळे होच बोरकरच भुरगे करतालो सो आमी कावन्सिलाक डिसिजन घेतला की आमी ताका लोटलीकर एक्सपायर जावन ताका एम्पॅनल करपाचो देट इज ऑल्सो इनफिली म्हणूच पॉयंट आशिल्लो सकाळची क्लियर जाता दनपारची क्लियर जाता आतां तुमी खूब कडेन पळयतले की
मडगांवचे जितले ब्लॅक स्पॉट आसा अराउंड 40 सुमार ब्लॅक स्पॉट आसा एवरी डे मॉर्निंग बाय 8 to 9 o'clock म्हणल्यार ते ब्लॅक स्पॉटाचेर 100% सेग्रिगेशन जाल्लें आसता क्लीन जाल्लें आसता फूल तरी आसतना खंय तरी तूं कोण तरी लोक हाडून ती पिशव्यो दवरता आनी कितें दवरता हेजो अर्थ आसा न्हू की आमी दिसभर ती सिस्टम चालू